तुझे सोर्शीं हायल्या दोनया मोजो तुझी मागूंक आमकां तुझे सोर्शीं हायल्या दोनया मोजो तुझी मागूंक आमकां आयकोर तुझा सोमेस्ताची दोन बागोय गरज आमची आयकोर तुझा सोमेस्ताची दोन बागोय गरज आमची तुझे सोर्शी आयल्या दोनया ओपूंक तुका मोय मार्गा तुझे सोर्शी आयल्या दोनया ओपूंक तुका मोय मार्गा घे तूं आमकां दोनोर तुजी सोमेस्ताचेर काकलुतीची घालून नदो देवा तुजी सोमेस्ताचेर काकलुतीची तुझे सोर्शी आयल्या दोनया तुझे आदीन करूंक आमकां तुझे सोर्शी आयल्या दोनया तुझे आदीन करूंक आमकां घे तूं आमकां तुझ्या हातान आनी गोडून तुझ्या गोपान घे तूं आमकां तुझ्या हातान आनी गोडून तुझ्या गोपान तुझे सोर्शी आयल्या दोनया तुवें रिग्यो काळजान आमच्या तुझे सोर्शी आयल्या दोनया तुवें रिग्यो काळजान आमच्या आमकां बरो घालूं नाका आमा बाप्या सांडू नाका आमकां बरो घालूं नाका आमा बाप्याक सांडू नाका तुझे सोर्शी आयल्या दोनया जिविताच्या जिवितातून उजवाडाच्या उजवाडातून तुझें जिवीत म्हाका लाभूय तुजो उजवाड म्हजेर फांकय
आयज ह्या सोबीत दिसाक जेन्ना भोव करून आमी उजवाडाचें जैत काळोखाचेर मनयता. आमची हिंदू भाव भयणां आयज आपली दिवाळी मनयतात. काळोखाचेर जैत व्हरून उजवाड जैतिवंत जालो. त्याच बरोबर आयज आमी भुरग्यांचो दीस चिल्ड्रन्स डे मनयता. भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात हें आमंत्रण जेजून आमकां सगळ्या देवाच्या भुरग्यांक दिल्लें आसा. ल्हान भुरग्यां बरोबर तुजे सरशी दुनिया आमी आयल्या. ह्या उजवाडांत आमी उजवाडाची मनशां जावं. काळोखाचेर आमी जैत व्हरूं आनी भुरग्या भोगतीन तुज्या मार्गार चलोव. तुका परनिपाट आनी नमस्कार करून हो वेळ आमी सारता. Here we come, Lord, once again at your feet. On this auspicious day, when our Hindu brethren celebrate Diwali, we join them in celebrating victory of light over darkness, victory of good over evil. And as we celebrate the Children's Day, we accept your invitation, let the little children come to me. And we come before you to adore you, to worship you in the most blessed sacrament, Lord. तुका परनिपाट नमस्कार करूंक आमकां फावो कर. आनी हे सांजे तुवें आमकां तुज्या पांयाशी हाडल्यान देखून सगळ्या म्हज्या मनान, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या बोळान, सगळे म्हजे सुक्तेन म्हजी मान बागावन तुका परनिपाट नमस्कार हांव करता. I worship you, I adore you, Lord. Namaskar tuka korta, mogamso tuka dita. Namaskar tuka korta, mogamso tuka dita. ल्हान भुरगीं आमी सुपुल्लीं सुमया जेजूच्या मोगाची. हे सांजे दुनिया सगळीं आमी उजवाडाची भुरगीं जावचे पासून ह्या ल्हान भुरग्यांक तुजे मुखार आमी उबारता ह्या गितांतल्यान. Shin raboto lan mikain soloto soglan kam ka meutole
सुरगीचेर ल्हान भुरगीं आमी सुपुली सोम्या जेजूच्या मोगाची पैंगेताची आमी खेळटोली आपुबाय ताका आमची ताच्या राजाची भाव केली सस्ताक आमी जातोली पैंगेताची आमी खेळटोली आपुबाय ताका आमची संवसारांत आमी जियेताना जिवितान पावलां मारतना पावला पावलां आमी सोदतेल्या सोडगीचेर काळिस्तांचे मोखाचे रुपणेतांचे देवाचे वसल्यास काळजांक मेवतोले सुरगीचेर ल्हान भुरगीं आमी सुपुली सोम्या जेजूच्या मोगाची विकेंताची आमी खेळटोली आपुबाय ताका आमची ताच्या राजाची भाव केली सस्ताक आमी जातोली पैंगेताची आमी खेळटोली आपुबाय ताका आमची आपुबाय ताका आमची ल्हान भुरगीं आमी सुपुल्ली सोम्या जेजूच्या मोगाची ह्याच मोगान आमकां सगल्यांक तूं वेंगयताय ह्याच मोगान आमकां तुजेशी तूं आपयताय काळोखाचेर जैत व्हरूंक उजवाडाची मनशां जावंक हीच आमची बोजोण चालू दवरून जेजू आमी तुज्या पांयाशी आयल्या जेजू संवसाराचो उजवाड आनी आमकांय जण एकल्याक तूं उजवाड करताय जेजूची बोजोण आमी चालू दवरया ह्या वेळार आमची नदर पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूचेर आसूं दी उजवाड पडे जेजू 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 जेजू
जेजू जेजू शांतीची तूं जोर आमचे भितर शांतीची तुजोर आमचे भितर सदांच ती वावती दवर सदांच ती वावती दवर जेजू 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 काळजाची शांती आमची शक्ती काळजाची शांती आमची शक्ती दिसराती आमकां तूं दी दिसराती आमकां तूं दी जेजू 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 बापाची शांती आमचेर रोखोय बापाची शांती आमचेर रोखोय झुजाची मोडा उबोय झुजाची मोडा उबोय जेजू 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 शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय शांतीच्या रस्त्यार आमकां चलोय सासनाचे शांतीक पावोय ससनाची शांती पावोय जेजू 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 Children, you are the light of the world. भुरग्यांनो, तुम्ही संवसाराचो उजवाड. आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया चित्र भुरग्यांचें. नदर आमची ह्या वेळार जेजूचेर आसूं. सगळीं आमी भुरगीं. आयज आमी थोडीं वाडोवन व्हडलीं जाल्या. आमचें भुरगेपण, आमच्या भुरग्यांचें भुरगेपण जितलें आमी पळयलां आनी अणभवलां, ह्या जेजूचेर नदर दवरून हें भुरगेपणाचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. दुसरे वाटेन आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया चित्र काळोखाचें. हो काळोख जो संवसाराचेर पातळत आसा, सगळे वाटेन वेगवेगळे तरेचो काळोख, ताचेर नियाळ करुया. आमच्या भुरग्यांचो उजवाड फुलोत वेता वो पालोत वेता. आमच्या भुरग्यांचो फुडार
परजोडीत जायत वेता वो काळोखान घुस्पत वेता. आमच्या भुरग्यांचो फुडार उजवाडीत जातलो. चिल्ड्रन्स डे. आयच्या दिसा म्हाका उगडास जाता म्हज्या भुरगेपणाचो. आयज घोडे हांव वाडोन तरणाटो जाला, पूण स्कुलांत फकत 2च संद्यो मेळटाल्यो कलर्ड युनिफॉर्म घालून. कॅज्युअल्स आमकां जाय तें. एक जल्माच्या दिसा आनी दुसरी भुरग्यांच्या दिसा, चिल्ड्रन्स डे. सगल्या भुरग्याच्या तोंडार आसो आसताली, सगलीं खुशाल आसतालीं. चिल्ड्रन्स डेयाक आमच्यो टिचऱ्यो स्टेजीर आसताली आनी आमी सकयल. आयज त्या दिसाचो उगडास कोता जाल्यार आजून पासून भितरल्यान मुरगोडटा. आजून पासून हांव एक भुरगो जावंक सोदतां. पूण चिल्ड्रन्स डे एकूच दिसाचो काय? वो एकूच दीस चिल्ड्रन्स डे म्हणून आमी भुरग्यांक फटयता काय? आयज जें पळय गोंयांत घडटा ताचेर नदर मारली जाल्यार चिंतून भिरांत दिसता. ह्या सोपुल्ल्या भुरग्याचो फुडार कितें जातलो? आमच्या पुर्वजांनी पडयलां तें तांकां पळोवंक मेळटलें? घोडे हांवूय भोंवला, जोरींनी न्हांवला, माणशेर गोरोवपाक गेला, शेतांनी खेवला. हेच फुडले पिळगेक मेवतलें काय? आयज तरणाटो कसो सगल्यान व्हड गिफ्ट म्हज्यान भुरग्यांक दिवंक जाता ती हें गोंय सांबाळून म्हजी जबाबदारी कशी घेवन हे गोंयच्या लोकांत जागृताय हाडून नाका जाल्ले प्रकल्प हाचे वयर जागृताय हाडून भुरग्यांचो फुडार तसोच म्हजोय फुडार राखून वावुरलो जाल्यार हे सोपुल्ल्या भुरग्यांक जे आयज चिल्ड्रन्स डे मनयता तांकां घोडे आयज न्हू पूण येता ती सगल्या वर्सांनी एक व्हड इनाम कसो मेळटलो. फकत तरणाट्यान करचें काय? एक आवय बापायची जबाबदारी, सगल्या वडिलाची जबाबदारी. जें कितें म्हाका मेळ्ळां, जें कितें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांबाळून दवरलां तें फुडले पिळगेक भोव करून सोपुल्ल्या भुरग्यांक सांबाळून दवरून तांकांय घरांतली भायर सरोन गरोवपाक वचपाची उमेद आसतली. तांकांय थोंड थोंड जोरींनी न्हांवपाची उमेद आसतली. तांची उमेद फकत एक दिसाची करची न्हय, फकत चिल्ड्रन्स डे म्हणून एक दिसाची तांची उमेद केली आनी उरलोले आख्खें वर्सभर तांकां भितर दवरली. तांकां हे देवान दिल्ल्या सोबीत संवसाराची उमेद भोगूंक
दिना जाल्यार कसलो फायदो. आयज आमचे हिंदू भाव दिवाळी मनयता तेन्ना उजवाडाचे फेस्टिवल गडे ल्हान भुरग्याच्या फुडारान आमी आयज वावरून तांचो फुडार उजवाडीक करूंक शकता. एक ल्हानसो भुरगो एक बॅनर घेवन आसलो. आय कांट फायट फॉर गोवा बट यू कॅन. आनी हो फोटो बरोच व्हायरल जालो. आनी हाचेर नदर मारली जाल्यार खरेंच तांच्या फुडारान उजवाड फकत आमी घालूंक शकता. एक सोपुल्लो 4 वर्साचो भुरगो आयज रस्त्यार येवन जगणूंक शकना. एक सोपुल्लो 4 वर्साचो भुरगो आयज ईमेल धाडूंक शकना. एक सोपुल्लो 4 वर्साचो भुरगो आयज लॅटर बरयन सरकाराक दिवंक शकना. पूण आमचे कडेन जाता. वावुरया बरोबर भुरग्याच्या फुडारान उजवाड हाडूंक. पूण गोंयांत नदर मारली जाल्यार गोंय साल्वार करूंक जायते प्रोटेस्ट चालू आहेत. जायते अवेरनेस प्रोग्राम चलतात. आनी हातून आमचे वडील तशेंच तरणाटी वावरतात. पूण जेन्ना हांवें भुरग्यांक पळयले रस्त्यार, भुरग्यांक पळयले 4-4 वरांची मिटींग एटेंड करतात ते उपाशी पोटार, हांव थंड पडलो. म्हाका पासून एक घडये भूक लागतली, तान लागतली. पूण त्या भुरग्यांक घडये खावंक कांय मेळोंक ना. हांव ल्हान आसतना म्हज्या कडेन 1 वर पासून मिसाक बसता म्हणल्यार पोटाक भूक लागताली. पूण 4-4 वरांची मिटींग भुरगीं जेन्ना एटेंड करतात तेन्ना ताणें म्हजें मन उजवाडलें. आय वॉज इन्स्पायर्ड बाय देम. आनी हाकाच लागून हांव म्हणटा आमी सगळीं भुरगीं कित्याक जिविताच्या सगळ्या पावलार आमी शिकता. केन्नाय वडिला कडेन तर केन्नाय ल्हाना कडेन. आनी होच उजवाड जो भुरग्यां वरवीं म्हाका मेवला, तोच उजवाड हांव तांकां परत दिवंक सोदतां, तांचो फुडार उजवाडीत करून. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. You are my hiding place.
always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. ल्हान भुरग्यांक म्हजेशी येवदी. काय बरी उतरां सोम्या तुजी. ल्हान भुरगीं आमी जावंक, भुरग्यांक म्हजेशी येवदी. द चोजन हें आमी चलचित्र पळयत जाल्यार जेजू सादेपणान भुरग्यांचें मन घेवन तांचे बरोबर बसता, तांचे लागीं उलयता, तांचे भाशेन चिंतूंक, तांचे भाशेन भासाभास करूंक, ती कितें आपल्या मनांत आसा तो विचार आपलो करता. जायते फावटी आमी सगळीं भुरगीं तुजे मुखार जेजू, पूण भुरगीं आसुनूय जायते फावटी तूं आमकां वाट दाखयता. आमचो आवाज तूं घोट करताय. आमी तर आमचो आवाज उबारलो जाल्यार, आमी बोबाड मारली जाल्यार रोखडोच दुसरो धांवून येता, दुसरो आकांताक सांपडटा. आनी हें जाता ह्या दिसांनी. आमी सगळीं भुरगीं गोंधळाक सांपडल्यात जायते फावटी. वेळ आमचो पयले सुवातेर आमी नोकरो परफॉर्मन्स करपाक आमकां प्रेशर आसा. जावं आमच्या वडिलांचो, आवय बापायचो, आमच्या शिक्षकांचो, आमच्या घरच्यांचो, आमच्या इश्ट मित्रांचो. म्हणटकूच दाखोवंक आमी जायते फावटी हें काबार करूंक जाय, हें लिसांव जावंक जाय, म्हाका ही डिग्री मेळोंक जाय, म्हाका फर्स्ट येवंक जाय, म्हाका अमकोच जावंक जाय, म्हाका अमके भाशेन हें शिकप करूंक जाय. मेंटल प्रेशर आमचे भितर आसा. सेकंडली पियर प्रेशर, म्हज्या इश्टांचो म्हजेर दबाव आसा. जायते फावटी इश्ट वो इश्टिणी बरे भाशेन न्हेसतात, बरें बरें आंगावलें ती घालतात. म्हज्या आवय बापाय लागीं घडोना, पूण म्हाका तशेंच न्हेसूंक जाय. आय ऑल्सो वॉन्ट टू वेअर जीन पॅन्ट्स, आय ऑल्सो वॉन्ट टू वेअर फॅन्सी ड्रेस, आय ऑल्सो वॉन्ट टू हॅव नायस शूज, द मॉडर्न शूज. I also want to have a mobile. I want all the modern gadgets. दुसऱ्या लागीं कितें आसा तितलें म्हाका जाय. And that's a peer pressure. तिसरी गोष्ट, I want acceptance. दुसऱ्यांनी म्हाका आसा तशेंच मानून घेवंक म्हाकाय जाय. म्हणटकूच दुसरो कितें करता तें हांवूय करूंक सोदतां. दुसरो खंय भोंवूंक वेता, हांवूय म्हणटा वय हांव येता. दुसरो आपल्या घरांत आयकना, हांवूय म्हज्या घरांत मस्ती करूंक सोदतां. दुसरो भायर या म्हणटा जेवणाक, हांवूय बरोबर वेता. हांव म्हज्या आवयक आनी बापायक म्हणटा म्हाका पयशे जाय. म्हजी आवय बापूय भायर येवकेक आसा जाल्यार शेमायचे बरोबर हांव आसा,
गोंयच्याचे बरोबर आनी दुसऱ्या सोयऱ्यादाराचे बरोबर आसा जाल्यार पयशे म्हाका धाड अशी म्हजी मोडणी. एक्सेप्टन्स. आनी शेवटाक म्हजें जिवीत खंय पावता तें म्हाकाच एक फावटी गमना. हांव गोंदळाक सांपडटा. हांव नोको शिकप करचें ना करचें. हांव नोकळो गुळे हांवें दुसरो करता ते भाशेन कोर्स करचे ना करचे. हांव नोको हांवें नोकरी करची वो दुसरें हेर फुडाराचें कितें एक्टिविटी करची. हांव नोकळो एक फावटी दुसऱ्यांनी म्हाका कितेंय तो डायरेक्शन दिलें तें बरें वो वायट जालें. And that's what is going on in my mind these days. जेजू कांय बरीं उतरां तुजीं. भुरग्यांक म्हजी शिंयो दी. तुमी ह्या भुरग्यां भाशेन ल्हान जावंक जाय. ल्हान म्हणजे कितें आमी समजता. हांव 2 वा 3 वर्सांचो परतून जावंक शकना. हांव व्हडलो जाला. I become 14, 15, I become 17, I become 20, I become 25, I become 30. Still I consider myself as a young person. Deep inside I know I am a young person. हांव जाणा भितरल्यान देवा मुखार हांव ल्हान. पूण कितें हांव करूंक सोदतां. देवाक वेळ दिवंक म्हाका वेळ ना. I don't want to meditate. What's an old idea? No, I don't want to think. I want sound around me. म्हणून हांव व्हडल्यान मुजग घालता. बोबाड म्हाका जाय. Because when I'm alone, I'm afraid. Thoughts disturb me. जेन्ना म्हजेशी कोणूय येता, I'm afraid of the strangers. So I put up a brave face. I want to show that I'm somebody. जेन्ना म्हाका मिसाक वचून म्हजे आवय बापूय सांगता तेन्ना हांव न्हिदून रावतां. My day starts at 11 o'clock in the morning. If I'm there at home. If classes are there, then I get up. If I go to college, then I get up. Otherwise, the whole night is at my disposal. हांव वेळ सारूंक नेटार वचूं मॅसेज्यो घालूंक 12, 1, 2 वर तेन्ना हांव आसता रातचो. I have time for everything except God. सकाळीं मिसाक वचून म्हाका वेळ ना. I don't want to get up. I don't want to say, what mom and dad is saying, going for mass, it's an old practice. I don't believe in God that He, I say, resides with me. So why should I go to the church? My argument. I don't want to go for confession. If I go for confession, the priest will come to know my sins. He will say, what a person I am. Full of dirt, full of bad ways, full of bad things. This is what I think. But it is not really the case. No priest till date has spoken about confessions of others publicly. But do I take the courage, Lord, to come to you? हांव तुजे मुखार येवन म्हजें पातोक सांगूंक सोदतां. सोयीक म्हाका मेळटात. Suppose I am on the way, I can say a little prayer. I don't want to. भुरग्यांक म्हजी शिंव दी. जितलो हांव तुजे मुखार ल्हान जाता तूं म्हाका तुज्या आशिर्वादान भरताय. You don't count my wrongdoings, although ह्या वेळार हांव ती उक्ती करतां. But you don't count them. Yet I neglect you. Yet I go away from you. Yet I am far from you. I don't want to know you. कोणीय तरी सांगलें, चल या एक बरें टॉक आसास इगोर्जीन. आयज अर्दे दीस तुमकां एक रेतीर आसा. I have no time. हांव न्हिदून रावंक सोदतां. Because there I will come across you. They will tell me about you, your work. They will tell me about your news, good news. I can't take it.
I want to enjoy life. Life is short. I want to make the world in my hands, on the palm of dunya mutti mein. That's what I want to do. I want to be famous. I want to have everything in the world. No matter what others are destroying, no matter what others are doing, I'm not bothered. But I want to see good things. There are some people who are fighting for certain causes. आमचे मोदेर कितलींच तरणाटी वेळ आपलो दितात. उलो मारल्या उपरांत कितलींच भायर सोदतात. कितलींच इगोर्जीर लागीं येवन मागणें करतात. कितलींच दुसऱ्या खातीर मागतात. कितलींच आपूण ल्हान जावन सेवा करतात. कितलींच आपल्याक विसरून दुसऱ्याक दितात. आपल्याक चिमटो काडून आपल्या लागीं पयशे आसात ते दुसऱ्याक भेटयतात. कितलींच जाणां म्हजी इश्टां दुसऱ्याच्या तोंडार एक आमुर्को हांसो हाडून कितलो वावर करतात. दे मेक द लायफ ऑफ अदर्स हॅपी. कितलींच आमची इश्टां मेहनत करतात, वावर करतात, आपल्या कुटुंबाक सांबाळटात. What about me? Can't I be a light in this society? Can't I stand out? Can't I be like the candle that burns for the sake of others? Can't I be like the day which spells away the darkness? जेसू, म्हजो तूं मोग करताय. हांव तुजें मोगाळ भुरगें. म्हाका म्हणटाय तूं म्हजेशी यो आनी हांव तुका समाधान करतलो. I will be with you till the end of time. म्हज्या सांगाताक तूं आसाय म्हूण तूं सदांच म्हाका आश्वासन दिता. Even if a mother forgets you, I will not forget you, for I have carved you on the palm of my hand. म्हज्या हाताच्या ताटार तुका हांवें कांतोवन दवरला. Not even a hair on your head can fall, because I have counted them. म्हज्या माथ्याचे केंस तूं जाणाय, तुवें मेजून दवरले. कितलो म्हजो मोग. You have destroyed yourself for my sake. You died on the cross for my sake. You gave up everything for my sake. And here I am. I just don't remember you at times. Other than me, my desires, my pleasures, my happiness, हांव हें सगळें विसरता. Can't I be little generous to think about you? आस्तान विचार करता. थोडो म्हजो वेळ तुका दिवंक हांव वावुरतलो, वावुरतलें. एक आमच्या बापा दिसाक तरी हांव म्हणूंक प्रयत्न करता. थँक यू जिजस ही उतरां तरी म्हणूंक हांव आस्तान विचार करता. सगळें जें कितें आयजच्या दिसा भितर तुवें म्हाका केलां ताचे खातीर तुका दिनवासता. आनी जितले म्हाका नॅगेटिव्स आयल्यात तांचे खातीर तुका दिनवासता. म्हजें जिवीत सायबा तुवें बरे भाशेन सांबाळलें देखून तुका हांव दिनवासता. Keep me in the hollow of thy hand. Never let me depart from you, O Lord. Never let me go astray. Never let me think that I am away from you, but that you love me, that you care for me, that you want me, and that you are always there with me. May I be always yours. Take your candle, go light your heart. Today is Diwali.
the festival of lights. Our Hindu brothers and sisters, light a lamp or a candle on this day. To drive away the evil. In Christianity, let us remember where we use candles. Where have we seen it? On Easter, the lighting of the Paschal candle, signifying that Christ has risen again. For baptism, First Holy Communion, when we accompany Our Lady's visit to our homes, whenever we pray, during Mass, and when we pray together during the Holy Rosary, many times we visit chapels, crosses, we light a candle and we pray. Asking either Jesus, Mother Mary, or the saints to intercede for us. It is not the light of this candle that provides us comfort, but it is the prayer that we say with it. Even after we finish praying, the candle is still burning. This shows that even if the person can't carry on praying, that the saints will intercede for him or her. The light of the candle, whenever we see it, we should remember that Christ's light always shines in the darkness. So wherever you are today, light a candle
pray to God. These days, we have seen many of our brothers and sisters holding candle night vigils at various places such as Chandor, fighting for Goa's freedom. They are risking their lives so that we may have a better future in Goa. Let us also remember them and offer a prayer for them today. चरणों में तेरे हमारे प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। चरणों में तेरे हमारे प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। जीवन की राहों में अंधेरा छाया है, मन का ये दीपक बुझने लगा है। जीवन की राहों में अंधेरा छाया है, मन का ये दीपक बुझने लगा है। हे मुक्तिदाता, हे पापड़ कड़ाता, हे मुक्तिदाता, हे पापड़ कड़ाता, हे दीन हाथों में हाथ। चरणों में तेरे हमारे प्रभु, रखना तो हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। चरणों में तेरे हमारे प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। जीवन की राहों में अंधेरा छाया है, मन का ये दीपक बुझने लगा है। जीवन की राहों में अंधेरा छाया है, मन का ये दीपक बुझने लगा है। हे मुक्तिदाता तू ही सहारा, हे मुक्तिदाता तू ही सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। चरणों में तेरे हमारे प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। भुरग्यांक मजेशी येवंक दियात, तांकां आळाय नाकात। भुरगीं जावन आसा
आमचो फुडार. जेन्ना हांव भुरगो आसलो तेन्ना सगळ्याच भुरग्यां भाशेन हांव उलयतालों, हांव नाचतालों, हांव भोंवतालों. आयज हांव जाणटो जालों. म्हज्यान भुरग्या भाशेन नाचूंक जायना, म्हज्यान भुरग्या भाशेन भोंवूंक जायना. पूण दोन दिसा जेजू तूं आमचो कितलो मोग कोत्ताय. एक एकल्याक भुरग्याक तूं खेळयताय, नाचयताय, तूं जेवयताय. जायती मोजां मारून आमचें जिवीत आमी दिसाच्या दिसा सादतात. मोगळा जेजू असलेंच राज आमच्या भुरग्यांचें. सगळ्या वेळार तुका भुरगीं जाय आसलीं जेजू, सगळे घडयेक. आयज आमची भुरगीं एक ताळो बांदतात आमचे गोंयचे भासोत, आमची तरणाटी जी गांवांनी भोंवून आपल्याचो उलो सरकाराच्या तोंडार, सरकाराच्या कानाचेर घालतात. आमचें गोंय राखूंक आनी सांबाळूंक आयज आमची भुरगीं वावुरतात. आयज आमच्या भुरग्यांचो फुडार कितें? ती फाल्यां ती खूंय वयतली, कितें कोत्तली? आयज आमची ल्हान भुरगीं जी शेतांनी खेळटालीं, आयज आमची भुरगीं दोंगरांनी भोंवतालीं. आयज आमची भुरगीं तरेतरेच्या जाग्याचेर वचून आपल्याचो वेळ सादतालीं. मोगळा जेजू ह्या भुरग्यां पासत हांव तुका दिनवासतां जेजू. ह्या आमच्या भुरग्यांचो फुडार पुडजोडीत जावंक तुजे कडेन मागतां. आनी आमचें गोंयचें दायज आमच्या भुरग्यांक फावो जावंक. आमच्या पुर्वजांनी आमकां हें दायज फावो केलां आनी आमकां मेळ्ळां. तेच भशेन आमचे फुडले पिणकेक, आमच्या भुरग्यांक आमी कितें दितले? आमची भुरगीं खूंय वयतलीं, कितें कोत्तलीं? कोणाक शिणटलीं? पायमांक श्राप सोडटलीं? सरकाराक श्राप सोडटलीं? आमच्या भुरग्यांचो फुडार कितें? मागता बापा, ह्या आमच्या भुरग्यांचो फुडार राखूंक आनी सांबाळूंक हें दायज आमच्या भुरग्यांक मेळोवंक सगळे तांच्या जिविता खातीर हांव तुका दिनवासतां बापा. आयज आमचो हिंदू भाव आपल्याची दिवाळी समोरतात. आयच्या दिसा ती काळोख पयस करून उजवाडान भितर सरतात. दिवलो वाती पेटयतली आनी सगळो उजवाड
ती फांकयतली. मोगळा जेजू या हिंदू भावां सांगाताक तुवें राव. तुजो उजवाड सगळ्या आमच्या हिंदू भावांचेर वतय आनी तांची दिवाळी अदीक बरे भाशेन जावंक तूं तांच्या सांगाताक राव. आमी तुजी भुरगीं जेजू. तुजो आशिर्वाद घाल जेजू सगळ्यांचेर. एक वेळ एक घोडी तुज्या सुजवाळान तुज्याच मोगान आमी चलूंक आनी जियोंक. तुजी कृपा, तुजें बळ, तुजी घोटाय, तुजी जाणवाय आमकां दी जेजू. ह्या वेळार जेजू हांव तुका दिनवासता बापा मोगळा जेजू. सगळ्या वेळार हो दीस वेळ घोडी तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर, ह्या भुरग्यां खातीर, ह्या आमच्या भुरग्यांक तूं 2 दिसां जाणवायेन तूं तांकां वाडय. जेन्ना शिंगतानान तांचें शिकोवप बरे भाशेन तांणी करूंक तुजी जाणवाय तांकां दी. तुजी मोगाची भुरगीं जेजू दी. तुज्याच मोगान तुवें तांकां रोचलें. जायती आमच्या भुरग्यांक तूं जाणवाय दिताय. ल्हान तशी सोडली. एक पावल मारून मोगळा जेजू आपलें जिवीत तांणी चलोवंक आनी तुज्या हातीन घालूंक आमच्या भुरग्यांचेर तुजो सदांच आशिर्वाद आनी बेसांव घाल म्हूण मागता जेजू. जेजू तूंच म्हजो राय. जेजू तूंच म्हाका जाय. हालेलुया. जेजू तूंच म्हजो राय. जेजू तूंच म्हाका जाय. एक भुरगो कसो जेजू तूंच म्हजो राय. जेजू तूंच म्हजो राय. तूंच म्हाका जाय. तूंच म्हाका जाय. जेजू तूंच म्हजो राय. आयज हांव म्हजो वेळ जेजू तुका बहुत थोडो दिता. आनी ह्या समाजान गॅजेट्स येयले. भोव करून मोबायल हातूंत चड वेळ सारको. हांवें म्हाकाच प्रश्न करूंक जाय. खरेंच तूंच म्हजो राय. तूंच म्हाका जाय. हो हे संवसारी वस्तू म्हाका जाय. तुजो मोग म्हाका पावय जेजू. तुजो मोग हांव बोगोशी म्हाका कर. तुज्या मोगान म्हाका लासूय. तुज्या मोगान म्हाका इतलो लासूय की म्हाका संवसारी वस्तूची गरज आसपा ना.
बोगोर हांव म्हणोंक पावतलो जेजू तूंच म्हजो राय आनी जेजू तूंच म्हाका जाय. आर्गां तुका जेजू स्तुती तुका हे सगळोच वेळ तूं म्हाका राखता. तूं तुज्या भुरग्याक साडिना सगळोच वेळ तुजी नदर म्हज्या पावलाचेर पावलां तूं मारता. म्हाका वाट दाखोवपी तूं म्हाका मार्गदर्शन दिवपी तूं. घडये तूं म्हजो सामकार येना पूण म्हजे आवय बापूय म्हजे शिक्षक म्हजे इश्टा उद्देशी तूं म्हाका बऱ्या मार्गात चलयता. तूंच म्हाका कितें सारकें तें दाखयता. ह्या वेळार आमी जण एकलो ल्हान भुरगो आमी ल्हान भुरगीं जेजू मुखार तुजी नदर ह्या वेळार जेजूचेर दवर. भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, तांकां आडाय नाकात आशिर्वाद घेवंक, तांकां आडाय नाकात उजवाडाची भुरगीं जावं. तांचें जिवीत बंद करिनाकात. आमची नदर ह्या वेळार जेजूचेर दवरुया. आमचें भुरगेपण जेजूचेर दवरुया. तो ह्या वेळार आमचेर आशिर्वाद घालूंक येता. सगळीं देणी जी ताणें आमकां दिल्या त्या देण्या पासत ताका दिनवास सारगां महिमा. ताच्या आशिर्वादान आमी सगळीं व्हड जाता. माग ताचे लागीं कसलो आशिर्वाद तुका जाय. एक ल्हान भुरगो कसो, एक ल्हान भुरगें कशें जेजू लागीं तूं कितें मागताय. आयज घडी तूं वाडोवन व्हड जालाय, तरणाटो जालाय, तरणाटें जालाय, वो तूं जाणटो जालाय, जाणटी जाल्याय, भुरग्या भाशेन माग. कित्याक भुरग्यांचें जेजू आयकता. जो काळोख आमचेर आमच्या गोंयचेर आयिल्लो आसा, आमच्या देशाचेर आनी ह्या संवसाराचेर जो काळोख आयिल्लो आसा तो ताच्या हातान घाल. विस्वास दवर, ल्हान भुरग्या भाशेन विस्वास दवर. माग ताचे लागीं. अपळे तो आसा, थांबो नासतना माग. तो तुका दिल्या बगर रावचो ना. जेजू तूंच म्हजो राय, जेजू तूंच म्हाका जाय. हालेलुया. जेजू तूंच म्हजो राय, जेजू तूंच म्हाका जाय. जेजू तूंच म्हाका मागता जेजू जाय. एक भुरग्या भाशेन म्हजें काळीज जावूं दी. भुरग्या भाशेन नितळ काळीज म्हाका दी. एक भुरग्या भाशेन नितळ मोद म्हाका दी. म्हज्या मनान आख्खो मेळ पळोवया. म्हज्या खालसान आख्खो काळोख आसा. म्हज्या मतींतलो मेळ आख्खो धुवून काड. म्हजें काळीज उजवाडीक कर. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार जाव. अजून माग ताचे लागीं. उजवाड माग. सुमया जेजू तूं उजवाड. आमच्या भारत देशाचेर तुजो आशिर्वाद आनी उजवाड घाल. आमकां काळोखांतली सुडय, सगलो काळोख नपयत कर.
तुज्या उजवाडान आमचें राष्ट्र भर. एकामेकाच्या बऱ्या संबंदान जिवन एकामेकाक फावो तो रेस्पेत मान दिवन आमकां तुजो उजवाड दी जेसू. तुजो आशिर्वाद घेवंक आमी आमचे हात उक्ते करता. तुजे मुखार आमी दिमी घालता. तुजो आशिर्वाद आमकां दी जेसू. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. जिविताच्या जिवितांतूं तुझें जिवीत म्हाका लाभूय. उजवाडाच्या उजवाडांतूं तुजोच उजवाड म्हाका दाखय. जिविताच्या जिवितांतूं तुझें जिवीत म्हाका लाभूय. उजवाडाच्या उजवाडांतूं तुजोच उजवाड म्हाका दाखय. वाटसुराच्या सांगात्यांतूं बापा सोर्शी म्हाका पावूय. वाटसुराच्या सांगात्यांतूं बापा सोर्शी म्हाका पावूय. तुझें नांव म्हज्या ओठांचेर. जेजू तुझें नांव पावला पावलाचेर. जेजू तुझें नांव सकाळी सांजे. जेजू सदांच म्हजें. जेजू तुझें नांव म्हज्या ओठांचेर. जेजू तुझें नांव पावला पावलाचेर. जेजू तुझें नांव सकाळी सांजे. जेजू सदांच म्हजें. La 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 la. Gesù तुझें नांव उंडा बसताना. Gesù तुझें नांव वावर करताना. Gesù तुझें नांव विसो घेताना. Gesù सदांच म्हजें. Gesù तुझें नांव उठा बसताना.
जेजू तुझें नांव वावर कोत्ताना, जेजू तुझें नांव विसोग येताना, जेजू सदांच पोजेताय, जेजू सदांच